देवाचें उतर ह्या नियाळ मोलांत सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज कांय जाण फारिजेव जेजू कडेन येतात. ते ताका शिटकायतात की हेरोद राजा ताचो जीव काडूंक सोदता म्हणून. हे मनीस प्रमाणीक आनी नीज दिसता कित्याक तांकां जेजूची काळजी आसा. तरी आसतना जेजू तांच्या शिटकावणेक कान दिता. त्या परस तो तांकां सांगता हेरोदा कडेन वचून तो करता ती ओचोऱ्यां ताका सांग म्हणून. हांव चिंतता की हे फारिजेवांनी कितें केलें आसतलें. दिसता की तांकां हेरोदा कडेन जेजून सांगलेलें तें सांगूंक ते तयार नासले. हेरोद राजा कितें चिंतलो आसलो की हे फारिजेवूय जेजूचे शीस गाय. जे जेजू परगडटालो तें ह्या फारिजेवांक आवडना, पूण ते जेजूक रिस्पेद दिताले. ते जेजूक सांबाळूंक सोदताले. हांवूय असल्या परिस्थितीन जायते फावटी पडटा काय. ह्या वेळार आमकां एक स्पश्ट जबाब मेळना. कितें सारकें वो वायट आमी नकळो. आमी ह्या वेळार मागणें करचें आनी जें कितें बरें तें निवडून आमी करचें. जेजू आमकां जाणवाय आनी घोटाय दितलो. मागुया. सोम्या जेजू आमी आमचो भावार्थ आनी बोरपासो तुजेर दवरता. दुसऱ्या पासत आमच्या काळजान तुमचो मोग आनी कृपा आमकां दी. आनी शुभ वर्तमाना पासत आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं सदांच साक्षी दिवंक जी कोण तुका मानता आनी जी कोण तुका मानिना तांच्या उजीर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून तुमकां देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.